Because of the COVID-19 pandemic, Pope Francis celebrated All Souls Day in the chapel of the Teutonic College and later blessed the graves in the Teutonic Cemetery, located in the Vatican. Oggi, nel pensiero di tanti fratelli e sorelle che si sono andati, ci farà bene guardare i cimiteri e guardare su e ripetere come Giobbe: io so che il mio Redentore vive e io lo vedrò, io stesso. I miei occhi lo contempleranno e non un altro. E questa è la forza che ci dà la speranza, questo dono gratuito che è la virtù della speranza. Che il Signore ce la dia a tutti noi. Marking the Feast of All Saints the day before, he said the 8 Beatitudes are the path to holiness. Scegliere la purezza, la mitezza e la misericordia. Scegliere di affidarsi al Signore nella povertà di spirito e nell'afflizione. Impegnarsi per la giustizia e per la pace. Tutto questo significa andare controcorrente rispetto alla mentalità di questo mondo, rispetto alla cultura del possesso, del divertimento senza senso, dell'arroganza verso i più deboli.
सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी माई मोगाचो येवकार ही आयचे मिसाचे भेटीन. ही आयची मिसाची भेट आमी भेटयता चपून गेल्ल्या मारियानो आनी मारियानी गोम्स हांच्या आत्म्या पासत, तशेंच जानवारियो मेस्किता हाच्या आत्म्या पासत. हो नोव्हेंबराचो म्हयनो आमी खेरीत भाशेन सगळ्या पुर्गतोरींतल्या आत्म्या पासत मागता. तर सगळ्या आमच्या मेल्ल्या घरच्यांक खेरीत भाशेन आमी आमच्या मनान हाडुया. मारिया बेनेदित सिल्वा हांचे पासत हांव मागतां. तशेंच आमची जण एकल्याची मागणी देवा मुखार दवरता आसतना आमच्या गोंयच्या राज्या पासत आनी गोंयांत जें कितें चलता तातूंत आमकां बरें आसा तें मेळूंक आनी जें कितें चुकीचें आसा तें आमच्या सरकारान पयस करूंक खेरीत भाशेन सरकारा पासतूय मागुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. मोगाळ बाबा भयणो, आज पवित्र सभा बागेवन चार्ल्स बोरोम्यो ह्या धर्माध्यक्षाची खेरीत भाशेन उगडास करून परब समोर उमता. आमी ह्या संवसारांत जियेतना जेजू आसा आमकां म्हणटा, तुमचे लागीं आसा तितलेंय तुमी तर विकिनात जाल्यार तुमचे लागीं आसा तितलें तुमी साणून दिनात. तुमचे लागीं आसा तितलेंय तुमी तर वेंग मारून रावत जाल्यार तुमी म्हजेशी सांग पुरते न्हय. आमी आमचो कुरीस उबारून जेजूचो पाटलाव करूंक आज जेजू आमकां आमंत्रण करता. आमी कितेंय कार्य आमच्या हातान घेता तेन्ना तें शेवटाक पावोवंक आमकां बाबा भयणीनो जेजू आज उलो मारता. आमच्या जिवितांत जें कार्य आमी करता, आमच्या जिवितांत ज्यो वस्तू आमी करता त्यो देवाक मानता तसल्यो ताचें राज विस्तारूंक, ताचो मोग आनी भोव करून गरिबांक आमी नीत हाडूंक वावरूंक आमकां ह्या मिसांत खतखत्यान कृपा आनी बोर मागून घेवया. आमच्या पातकांची दूख धरून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर्प दिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच आंकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्प दुयदाद देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. सुम्या काकूट कोत, क्रिस्ता काकूट कोत, सुम्या काकूट कोत. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या धर्माध्यक्षा बागेवन चार्ल्साक दिल्लो पवित्र आत्मो तुजे सभेचेर निरंतरी पाठय. ताचे वरवीं थांबोन आसतना तिचें रुपांतर कर आनी जेजूचो उपकार घेवन ताचेच मुखामळाचो पोरजोर संवसाराक दाखोवंक तिका कृपा दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान रासवूच चलयता सासणाच्या ससनांक. बागयोत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचो. म्हज्या प्रितीच्यानो,
हांव तुमचे मोदें आसलो तेन्ना तुमी म्हज्या उतराक कालतीं आसल्यात तेच भाशेन आतां हांव तुमचे थंय पयस आसतना तुमी कालतीं आसची ओदीक गरज आनी भिरांतीन आनी कापेऱ्यांक तुमच्या सोडवणेचें काम चलयत रावात. खरेंच बरी कावशी आनी बरी कोरणी आपल्या मोगाच्या येवजणे प्रमाणे देवूच तुमचे भितर घालीत आसा. विवाद करिनासतना न्हय म्हूण गुणगुणासतना कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुमी निरपराधी आनी निर्मळ खोटे आनी भास्कोळ पिणके मोदें कोत नासलोलीं देवाचीं भुरगीं जावं पावतल्यात. जिकजिकत्या नोखेत्रां परी तुमी संवसारांत पोरजोळटेल्यात आनी जिविताचें उतर ताका दाखयतल्यात. अशी तुमी चलशात जाल्यार क्रिस्ताच्या दिसा सगळे म्हजे प्रयत्न आनी कोस निर्फळ जावंक नात म्हूण म्हाका अभिमान भोगतलो. तुमच्या भावार्थाचो योद आनी भेटोवण्यो जातात तातूंत म्हजें रगत वावरूंक पडत तर हांव कुशाल आनी तुम्हा सगळ्यां बरोबर हांव संतोशभरीत जातलो. तशी तुमी कुशाल जावन म्हजे बरोबर संतोशभरीत जायात. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जातलो सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. आनी एकदां म्हणुया सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड सर्वेस्पर म्हजो तारो. कोणूच म्हाका बेकडायना कोणाच्यानच म्हाका बेना. सर्वेस्पर एकलोच एकलो म्हज्या जिवाचो किल्लो देखून कोणाच्यानच मुखार म्हाका येना कापेरो. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागता विस्वासान. म्हजी आशा एकूच ही सर्वेस्पराच्या घरांत म्हजें तिकाण करून घेवंक सर्वेस्पराची गोडवाय चाकून दादोशी जावं ताच्या पवित्र घराचेर दोळे लावन दीस काडूं. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. जिव्या मनशाच्या देसान सर्वेस्परा देवाची प्रिती आनी बोलेपण म्हाका भोगूंक मेळटली. हे खातीर ही खात्री घेवन जियेता. काळीज तुजें गोट कोर थीर राव सद्दां बोरवाशान. सर्वेस्परा देवाचेर विस्वास दवर पातयेवन राव. जबाब सर्वेस्पर म्हजो उजवाड तोच म्हजो तारो. उद्गार जेजू नांवा खातीर बेमान भोगशात जाल्यार तुमी खरेंच भागी. जेजू आत्मो तुमचेर वस्ती करून आसा. सर्वेस्पर तुमची सोबे आसूं. लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. खूब लोकांचे सोमे जेजू बरोबर चलताले आनी ताणें वळोन तांकां म्हणलें, जो कोण म्हजेशी येत आनी आपलो बापूय आवय बायल भुरगीं भाव भयणी हांचो आनी आपल्या जिवाचोय दुयेस करिना जायत ताच्यान म्हजो शीस जावन नसो. आनी जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावन नसो. तुमचे भितरलो कोणूय एक गोपूर बांदूंक सोदीत जाल्यार तो सोंपोवंक गरज तितलो खर्च आपणा लागीं जायत की ना हाचो
आदी पयलोच बसून अदमास करचो ना काय, ना तर बुन्याद मारल्या उपरांत काम शाती पावोवंक ताका तांक ना जायत जाल्यार पळयता तितली ताच्यो मस्कऱ्यो करून म्हणटली, ह्या मनशान बांदूंक आडायलें पूण ताच्यान सोंपूंक नजो जालें. वो कोण राजा दुसऱ्या एका राजाचें झूज करूंक वेतलो जाल्यार 10,000 शिपाय घेवन वो हजारांची फौज हाडटा, ताका आपणाच्यान फुडो करूंक जाता की ना? पयलें बसून चिंतिना जायना तर तो पयसूच आसतना निरोपी धाडून समाधानाची बोली करुया म्हूण मागतलो. तेच भाशेन तुमचे मदलो कोणूय आपणा लागीं आसत तितल्याकूय पाठ करिना जाल्यार ताच्यान म्हजो शीस जावन नजो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. मोगार बाबा भयणीनो, आज आमी किरीत भाशेन जेजूचे एक कंडिशन म्हणटा, आमकां किरीत भाशेन ताचे शीस जावंक. जेजू म्हणटा, जो कोण आपलो कुरीस घेवन म्हजे फाटल्यान येना ताच्यान म्हजो शीस जावन नजो. आनी कुरीस म्हणजे कितें? आमी आमचे दिसपटे जिवितान येता तितल्यो आडकुड्यो, आमच्या जिवितान येता तितले बऱ्यो करण्यो, आमच्या जिवितान येता तितल्योय वायट करण्यो, आमच्या जिवितान येता तितलेय त्रास, आमच्या जिवितान येता तितले आमकां आव्हानां आमी घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां गरज. जायते फावटी आमी पाटलाव करता आसतना जेजू म्हणिना की आमी आमच्या कुटुंबाक आमी केडूंक जावं वा आमच्या कुटुंबाक आमी सोडूंक जावं ना, पूण आमकां एक आव्हान की आमी कोणाक अदीक प्रेफरन्स आमच्या जिवितान दिता, देवाक दिता वा आमच्या कुटुंबाक दिता. जेजू आज म्हणटा, जायते फावटी घडी तुमकां बायल भुरगीं भाव भयणी आसत, पूण तांचे परस तूं तर म्हजो मोग करताय जाल्यार देवाचें राज विस्तारूंक फुडें सर. आज पयल्या वाचपांत वागयोन पावलून फिलिपकारांक बरोवन कांय बरीं उतरां अशीं म्हणटा, विवाद करिनासतना न्हय म्हूण गुणगुण नासतना कितें करचें आसा तें करात. हे भाशेन तुमी निरपराधी आनी निर्मळ, खोटे आनी भासकोड पिडके मोदें कोत नासलेलीं देवाची भुरगीं जावंक पावतल्या. वय बाबा भयणीनो, विवाद करिनासतना पूण आमी ह्या संवसारांत जियेतना आमी खरेंच देवाचें राज ह्या संवसारांत हाडूंक निती खातीर झुजूंक गरज. जायते फावटी आमी निती खातीर झुजतना दुसरो आमचेर गाराणें घालता, दुसरो आमकां खाला उडयता, दुसरो आमचे सगळे विवाद करूंक सोदता. पूण आमी कशे तरेन जिवचें, आमी कशे तरेन ह्या पिणकेक बरोबर आमी आमचें हें आव्हान आसा तें फुडें व्हरचें तें आमकां आज वागयोन पावलो फिलिपकारांक बरयता. कित्याक की पिणकां भासकोड आनी दुसऱ्यो वस्तूंनी लोबदवलेली, कित्याक ती खोटेपणान जियेता. आमचे आमदार आसात ते जायते फावटी घडयेक आपल्याक दिल्ली जुट्टी घडयेक ते बरे भाशेन समजनात, आपूण घडयेक घुसपल्यात अशें ते म्हणूंकूय सोदिनात. पूण आमी बाय भयणीनो जायते फावटी तांकां उगडास करूंक गरज की तुमकां एक जुट्टी आसा पोरजेचेर, तुमी किरीत भाशेन बरें राज चलोवंक. तुमकां एक जुट्टी आसा तुमी किरीत भाशेन नीत हाडूंक. तुमकां एक जुट्टी आसा गरिबां खातीर तुमी सगल्यांनी एक समाज बरो घडोवन हाडूंक. जायते फावटी घडयेक आमी उजवाडाची भुरगीं जावंक विसरता, आमी घडयेक लोभ आसता दुसऱ्या वस्तूंनी, आमी घडी तांचे चमचा जावन भोंवता. आज दिसो आमकां उगडास करत, तुमी म्हजे फाटलावता जाल्यार तुमी खरे भाशेन ह्या संवसारांत सगल्यांक जाता तितले नितोड निर्मळ आनी ह्या भासकोड मनशांक तुमी पयस धरून देवाची नीत हाडूंक वावरूंक गरज. तुमचो कुरीस उबारात. तुमकां एक आव्हान. जायते फावटी जिवितान आमकां हें आव्हान येता तेन्ना आमी धांवता, आमी बाबा भियेता, आमी बाबा जें कार्य आमच्या हातान गेलां तें फाटीं सरूंक आमी रावता. अशें आमी करचें न्हय. आज आमी किरीत भाशेन हें आव्हान आमच्या हातान घेवन देवान आमकां दिल्ल्या समाजान नीत हाडूंक वावरुया. उदीकान उदीक आमचो कुरीस आमी घेवया. आमचे लागीं आसा तितलें देवाचें राज अदीक विस्तारूंक आमी वावुरतले म्हूण आज किरीत भाशेन त्याच जेजूक आमी भास दिवन आमचें कार्य फुडें व्हरुया. Shop dai tu
मोशा बाबा भयणीनो हे मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या आदारातले बलिदान आपल्या मनाक आनी भावनेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. बापा, आमच्या सासणीक गवड्या बागेवन चार्ल्स तुजे पोरचेचो गवडी आपणा पासत आनी आपले पोरचे पासत भेटयतालो तेंच बलिदान आमी तुका समर्पिता. ह्या बलिदाना वरवीं जशें ताची गवडी कुर्बा आनी हे सुगूण तुवें वाडयली तशेंच आमच्या गवड्याची उर्बा पेटूय आनी आमच्या जण एकल्याच्या बेसाक गरज ते सुगूण वाडोवन आमचें जिवीत फळां बरीत कर. ह्या आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सव्य आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक देवाक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सूर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सूर काडयेन सूर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रुचली ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारकेची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसना अनुदान करता तुजी सेवा तुमी तुका वाकाणटा तारण मेलोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताड्यान तुका दिनवासता तुज्या संत भक्ताची सभा देखून सगल्या देवदूतां संगती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या बरोबर. मुसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय. मुसर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या येशू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोट. आपलीच कुशीन कोश्ट मारून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे. हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही मोशी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परूय जेवण जातूच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुडे. तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही मोशा रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचे हे रोगोत पातकांचे बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोवतले हे मोशा उगडासा करात. भावार्थाचो गूट पोरगोटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवो जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जिवो जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्ती फुडें ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो सुतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खी प्रितुमीचे विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलीप नेरे आमच्या गवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोर जोडीत मुखामोड पडूंक फावो कर.
आम्हा समेस्तांची ही वेदी भोवतणी एकठांय जाल्ल्याची दया करून आमी मागता. आंकवार मरे देवाची माय सांगाती चपोती बागेवन सुसे बागेवन दमदतान सोर काडी तुका मानवल्या. त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांची सांगात तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं त्या जेसू सांगाता त्या जेसूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर बंधून आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक आमच्या सुरवंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकवलेलें प्रार्थन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तारणेंत पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ही जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराच्या जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशें नोतरेकतांव. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक फटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोरतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र शुभेच्छा भावार्थाचेर दिसगा आमची कुशी प्रमाण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येताय राजू चलयताय सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमची सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमची काकूत कर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. तुज्या एका चित्रान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक देवा खातीर मागणे मोगाडाचे मोगाडाचे येसू तूं भोव पवित्र संस्कार तूं भोव पवित्र संस्कार हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंवर सगळ्या वस्तूंवर हांव तुजो मोग करता. तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शोभना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तोरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका विंगयता आनी आख्खोच तुका एकवटा. तुजे कडसून कितेंच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. म्हज्या नांवान एकठांय जावया दोगां एका जाणां मदीं बरें सदां हांव आसा. म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां एका जाणां मदीं बरें सदां हांव आसा. तुजें नांव घेता तुका मानिता आर्जांत सगळीं तुका वंदिता. आमचे मोले राव जेजू म्हज्या नांवान एकठांय जाल्या दोगां एका जाणां मदीं बरें सांगता तुवें हांव आसा. प्रार्थुया. सुर्गीच्या बापा तुवें विचून काडलेल्या गवड्या बागेवन चार्ल्सान आपल्या मुणयारपणान विस्वाशीपणाची आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्याची उमेदीची पोरजोडीत देख आमकां दिल्या. आमी आमच्या बेसाच्या कायद्यांनी विस्वाशी रावंक आनी प्रिती मोगाच्या कोरण्यांनी
आमचे जिवीत बरूंक आतां घेतिल्ल्या जेजूच्या मासा रोगताच्या जेवणा वरवीं नवी गोठाय आमकां दी. आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी चोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची उपकार. नोवेनाचे मागणे. शाश्वत आदाराचे माये शाश्वत आदाराचे माये पळय म्हाका पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक निर्भाग्या तुज्या पांया लागीं तुज्या पांया लागीं हांव प्रार्थना तुका प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां तुजेर दवरतां. सगलो म्हजो सगलो म्हजो विस्वास विस्वास एकाकुतीचे माये एकाकुतीचे माये चुरचुरे कोर म्हजे म्हजे. हांव आयकतां आयकतां सगल्यांनी तुका सगल्यांनी तुका वाचारलेली वाचारलेली आसरे आनी बोरवाशा परमेश्वर पातक्याच्या पातक्याच्या जातोर जातोर म्हजो आसरो म्हजो आसरो आनी म्हजो बोरवासो म्हजो परमेश्वर पाव म्हाका म्हाका मोगा पासो पासो जेजू क्रिस्ताच्या जेजू क्रिस्ताच्या उगड तुजे तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजो सासनाचो चाकोर कसो हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां दिलाय देखून म्हाका ताचे काकुती हो विस्वास तुजे थंय खात्री जशें हांव स्वत मानता म्हज्या सासनाच्या सालोसावाची खोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो कित्याक हांवें तुका उलो केलो हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत व्हरतलो हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितली म्हूण जर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण भियेतां पातकाचे ताळणे तुजो आदार मागोना जायन आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो हो तर व्हरतो तो उपकार जो मागता तुजे थंय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केन्ना म्हाका तो मेळूंक अदीक करून हेमकोंडाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक आनी म्हणूंक तुका ए माये आदार म्हाका दी. शाश्वत आदाराचे माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक. आमेन. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. मानमरे कृपेन बोलले सरस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. शाश्वत आदाराचे माई तुझ्या भुरग्यां पासत विनोदी कर. मानमरे कृपेन बोलले सरस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. मनमरे कृपेन बोलले सरस्पोर तुजे थंय आसा उस्त्र्यामध्ये तूं सोदो आनी सोदो तुजो पूज जेसू. भाग्यवती मरिया देवाची माय विनंती कर. भाग्यवंत मारिये आदार दी अदृश्टाक सांपडलेल्या मजत कोर ओस्कोत काळजाच्या माग पोरजे पासून जा शेरांतली देवाच्या म्हणयाऱ्याची विनोद कोर सगल्या देवाक भेटयलेल्या ओस्तेऱ्या पासून फावो कोर तुजो आदार सगल्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो. तुका केल्या आमचो आसरो साहेबिनी आदार दिनार गरजांत आनी दुखींत कोतीन प्रार्थुया. हे सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या अजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता. आमी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावंक तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावंक सदांकाळ फोड तुजे सोडवणीचो तुजो जियेताय राचू चलयताय सासनाच्या सासनाक. किरीत भाशेन आमी पिडेवंतांचो ह्या वेळार उगडास करतना तांचेर आशिर्वाद आमी मागता. आनी ह्या वेळार जायती आमची भावा भयणां जी गोश्टवतात कोविड-19 लागून जी कोण दुसरे पिडेक सांपडून आसा जावं ती कॅन्सराची जावं ती हेर दुयेंसाची जी पिड्या आसा तांकां ह्या दिसांनी इलाज मेळूं म्हूण आमी तांचे खातीर मागुया.
आमचो आदार सुम्याच्या नांवार. ताणें स्वर्ग आनी संवसार रचला सुम्या म्हजे मागणें आयक. आनी म्हजें हृदय तुजेशी पावूं. सुम्या आसूं तुमचे सोबे. तुमच्या आत्म्या सवय प्रार्थना तुका सुम्या देवा, ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच बगूंक कुडीची भलायकी आनी मोनाची शांती आनी अनोदबोंत आदारान भाग्यून सदांच आंकवार मारयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या कुंतींतली आनी बगूंक पावूं सासणाचें दादोसपण क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मोदें आसूं तुमकां राखूं, तुमचे विशीं तुमकां बाळगूं, तुमचे मुखार तुमकां वाट टाकूं, तुमचे फाटल्यान तुमची जोटोण करूं, तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूं, जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी रासवट करता सासणाच्या सासणां. शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सर पदवीदार देवा बापाचे बेसांव बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे तुमचे देवूं आनी सदांकाल तोगूं. Gesù gamche mone doru Ekame kapetirati Zoryami potungada Achabo kapuchachitu Gesù gamche mone doru Ekame kapetirati Zoryami potungada Achabo kapuchachitu Gesù zolo carostia Wogarosto amidoria Beneazzagli Gesù chiedi Beneazzagli amidoria Beneazzagli Gesù chiedi